Check. Jesus. आमी तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ज्या प्रमाणे ती हांगसर पावतलीं त्या प्रमाणे आमी फुडें व्हरया आमचो त्योस. आतां आमी स्टार्ट करुया. ओके. हो त्योस हांव कित्याक कोत्ता, सगळे जाण त्योस कोत्तात, पूण आमची जीं क्रिस्तांवां कॅथलीक प्रोटेस्टंट जाल्या ती खूब पवित्र पुस्तकांतल्यो म्हणी एकदम तोंडपाड जाणत. आमी नोको, आमी फकत आमचे बापा नोमन बरी सतमानता सोरोनायता असल्यो जाणात आमी, बाकीची नोको. तेच कोत्ताना सगळे पळय मिस्तेरांक लागून पवित्र पुस्तकांतल्यो म्हणी आसा त्यो हांवें घेतलेल्यो आसा. तर 20 तरी आमच्यान शिकोंक जाता दर पाटी म्हणटाना. आतां हांव तुमकां प्रॅक्टीस दितां, मागीर फुडें तुमच्या ते बुलेटीन आहा न्ही, पॅरिश बुलेटीन, तातूंत ती मागणी घालून तुमकां सगळ्या जाणांक मागीर प्रत्येक घरांत तें मेळटलें. हे भशेन सगळ्या जाणांक ही मागणी शिकोंक जातली. म्हाका कार्डिनलान सांगलेलें मातशें आमच्या लोकांचो भावार्थ मातसो खोलांक जाय आनी देवास्पण मातशें सारकें वाडोवंक जाय. तर म्हाका देवानूच सुचयलें, खूब वर्सां हांव लोकांक हे भशेन शिकयतां, तर म्हज्या रितीरान पर्यान लोकांनी खूब शिकलून काडलेली आसा ह्यो म्हणी, पूण तुमकां हांव ह्यो थोड्योच दितां. तर आमी आतां सुरू करुया त्यो करपाक घेवपाक. आनी जीं कोण म्हजे बरोबर एक प्रत्येक मिस्तारान भाग घेतली तांकां हांव एक कॉंत दितलो. ही स्पेशल कॉंत फकत
जी म्हजे बरोबर तीर्थ घेतात तांकांच. हें स्पेशल कोंत एक्सपोज आसा हांचें असलेंच आसा, पूण तातूंत हांगसर सायबाचें चित्र आसा आनी सायबीण मांयचें म्हणून आमच्यान तें गोंयांत घालूंक जाता रातचें आनी कांयच आमकां वायट जावचें ना. बागेवन फ्रांसिसार आमचे पासत राखता आनी सायबीण मांय. तर आमी आतां सुरू करया. शॅल वी स्टार्टेड? सगळीं उबी रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोर्पो दितार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्साद जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर्पोदी दारात देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासण्याचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो, प्रिती मोग, हे 3 गूण ओत्मीक गूण आमकां देवान दिलेले आसा जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत खोलायेन सारच्याक. तर आमी सायबीण मांय कडेन, बागेवन फ्रांसिसा कडेन, बागेवन तिनासा कडेन, बागेवन जुजेवाजा कडेन, सगल्या सांत भक्तां कडेन मागया आमचें जिवीत खोलायेन जिवच्याक. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोर्जठायसा उस्त्रामदेत सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोर्जठायसा उस्त्रामदेत सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोर्जठायसा उस्त्रामदेत सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चड पुरवायचे, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोर्जठाय साव उस्त्र्यामदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. बागेंटी मुरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली, वर्सुगा सगल्या आत्म्यांक बकरून चड दसरल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां टायलेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोर्जठाय आसा
उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा ओप्या खाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाचे उजांतली वर्सगा सगल्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो संतोशाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगयस आनी आमकां तांडे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज ठाय सावश्रमदत सुदयचो पूत जेजू बायगेंती मरे देवाचे माये आपाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां घाल ओ आमेन म्हज्या मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सुर्गा सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो संतोशाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाची सुमूर्ती परमणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पुंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेक पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज ठाय सावश्रमदत सुदयचो पूत जेजू भाग्यवंत्यो मेरे देवाचे माये आनी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन म्हज्या मोगाचे जेजू बुकोस आमकां बुकोस आमची आमकां निवार पातकां आमकां निवार आयकनातल्या आमकां उजांतले सरकार सगळ्या चड करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो संतोशाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां घाल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सरकार सगल्या आत्म्या बकरून चड गरज आसलेल्या 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें उचितूच सोर उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादूसपण आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत्यो मरे देवाचे माये हांव पाप्यां खातीर विनंती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक आत्म्यांक भोव करून चड करो भोव करून जाल्लेल्यांक. चड करून आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदयांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळसे जाताले. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच टायन्सा उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूज जेजू. बाग्यांती मरे देवाचे माये आनी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सुद्दां सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड करून आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. निमळोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदैवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर नेते कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सर्वता आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड करून आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळेचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड करून आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समर्पूंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांक. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदयचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कर आतां आमी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सुका सुकले आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22 40:4 ते 40:5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगत्याचे दाळ थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोत शिष्यां सुशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय जायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडून दिवं नाका पूण वायटाली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भगेंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्करी कोत्तात. जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्रायज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवती माये देवाचे माये आनी बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सर्वता ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28 ते 29 तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार केंडूंक ते ताका म्हणटाले जुदेवांचे राजा नोमान तुका आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज जायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितान तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सुकांत सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी ताणेन आपलो खुरीस व्हांवून कोठ्ठ्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरमायक भाशेन गोलगोता. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक करून चड आसलेल्या पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू कुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ ओ आमेन म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेल्या नासरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माय आम्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो उजवाडाचो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा मार्कू 16:19 आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचेर देंवता दोरम दितांचो इतिहास 2:2 उचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें गोर भरलें आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सुर्गा सगल्या आत्म्यांक बोकरून चोड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तसोच आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय साव श्रमदन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यंत मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सुर्गा सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोडा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा उस्त्रा मदत सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू बेगीन मोरये देवाचे माये बापियां खातीर मिनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सुर्गा सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुळीचे माये तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थांव. आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तूं कोनवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवन ती आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजाळचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बो कोणवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतेल्या तुज्या गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासुरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवाश्यार हांव येतां तुजे वेंगेंत. हे आंकवारी म्हजे माये हांव येतां तुजे सुरशी तुजे मुखार हांव उबो जातां. हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयक म्हजे मागणी आनी सुफळ तें कोर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्व धरतल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इणोळख्यांक कूंच उबारता.
मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या तांणी परत धाडटा आब्रामांक तांचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. बसात. आमचे मीस सोमतोच फादरीन आशिर्वाद दिलो म्हणटोच हांव तुमकां थोडीं उतरां सांगतलो त्या उपरांत हांव मागणें घेतलो नोवेनाचें मागणें सायबाचें तुमकां आशिर्वाद दितलो तातूंत त्या उपरांत तुमच्या देण्याचेर हांव बेसांव घालतलो तुमी सगळीं जाणां मागीर हांगसर फुडें येयात एक फोटो काडया तुमचो कित्याक तुमचें मीस आसतलें एक्सपोजिशनाच्या दिसांनी तो तुमचो फोटो आमी थंयसर घालतल्या तुमी कारंबोलीचो फिरगोज म्हणून फिरगोजकारा म्हणून त्या उपरांत हांव थंयसर रावन तुमचेर हात दवरतलो तकलेचेर तुमच्यान उमा घेवंक जाता सायबाच्या रेलिकेचो ते सायडीन मागीर तुमलान वचून तुमच्यान ते सायडींतल्यान मागीर भायर वचोंक जाता हे भाशेन आमची मांडावळ आसतली ओके समजलें व्हेरी गूड. आतां मिसान भाग घेवया आमची तयारी जाल्ली आसा आतां खोलायेन ह्या मिसान भाग घेवया. सुरवातेक आमी गायन करतले हांव A26 पेज 13 A26.
सगळी उभी राहूया. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. ह्या मिसांत सगल्या आमच्या कोरमोलच्या फिरगोसकारांचो उगडास करून आमी मागता. तुमी हांगासर आयल्यान ती कुडीन आनी जायतीं जाणां कुडीन ओतम्यान आवडेतात पूण कुडीन जायनात. ती आमची गोरची गोडे गाडांत आसात ती वा आमच्या परदेसान आसान तांचोय उगडास करून. जायतीं जाणां आमची हॉस्पिटलान आसात, घरा लागीं इलाज घेतात, तांचोय सगल्यांचो उगडास करून. तशेंच आज ह्या रोमारीचो फुडारकार घेतल्या आमच्या वेलेन्सी डिमेलो धाड्यार ताच्या बरेपणाचेर आनी तशेंच आमी हांगासर घोडे कितें दानां घेवन आयल्यान जायत. तशेंच आज ह्या रोमारीक जायत्यांनी वेगवेगळी भाशेची जबाबदारी आपल्या हांदार घेतल्या. हांसत्या तोंडान उदारपणान कोणाक सांगनासतना पर्यान जायत्या वस्तूंनी जायत्या वाठांनी आदार दिला. तांचो सगल्यांचो बरेपणाचो उगडास करून ह्या आल्तारार आमी मागता. आनी आमच्या दोनूय कोवेतांचो जीजस एंड मॅरी सिस्टर मिशनरी सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मदर तेरेसा तांचो फादर लिओ प्रेशियस ब्लड आज ताचे लागीं येवंक जावंक ना. तशेंच फादर इलायस तांचेर आशिर्वाद मागून फादर पात्रिसियो आसा आनी ताचो समुदाय आसा तांचेर आनी म्हजेरूय आशिर्वाद मागून हे भेटेंत आमी वांटो घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बाग्योन फ्रांसीस शावेरान पोरगोटलोल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या यात्रेकारांनो, बागिवोन फ्रांसीस शावेराची भोक्ती धरून आयज हे वर्सा वळीचे यात्रेन आमी वांटो घेतला. बावार्थान चोलून आमी आयल्या. आमची पावलां मागणाच्या मोनान आमी मारल्यात. आयचो विशय असो: काळजा मोनाची नवसोरणी करून आनी सगल्यांक सांगाता घेवन वाट चलुया. सान फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक दाखोवणेक तयार जावया. आमच्या सोम्यांक कालसा मोनाची नवसोरणी जाय आसली. कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांक ताणें भागा घेतली. असलेंच मोन आमकां मागुया. तेच परी बागिवोन फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन आमचे कोरमोलचे पवित्र सोबेचो भावार्थ वाडोय आनी आमच्या दिसपट्ट्या गरजांनी आमकां मोजत कोर म्हूण हे भेटेन आमचे मागणें जावं दी. आनी आमच्या जॉयन भयणीन आमच्या कानार सादोल्लीं उतरां घेवन
सोकलीं हात सोडून दोळे धांपया. हे बेटीक आमची हो सोकता ओळखून घेवन तयार जावया. हांव पातकी उच्चारुया. हांव पातकी स्वर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बनीन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव बरो अपराध. ह्या पासोद बागेवन सोदान सांगपार मारेक सोगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutu, somia kakutu, somia kakutu. Krista kakutu, Krista kakutu, Krista kakutu. Somia kakutkor, somia kakutkor, somia kakutkor. बाबार्थान आमी आयल्या. तुजें इतें सांग ह्या मिसांत कितें? दोळे धांप, हात जोड. बाबार्थान देवाक सांग. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलें. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक आनी ओदीक बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन तूं बोर. आनी अशें तुवें बासायलोलें दायज आमच्या बागयोंता सांगाता आमी जोडीशें कर. ह्या आमी खालते कायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेतान रासवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर दार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे तांय एक व्हड पोरजा उपजायतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात ताचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमेवेलीं सगलीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतल्या. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोतूय ताचे बरोबर गेलो. अब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. अब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोताक आपल्या बाच्याक आनी हारानांत सगली गिरेस्तकाय आनी पोरजां जमयलेली तितली घेवन खानाचे वाटेक लागलो आनी तूंय पावलो. शेकीमच्या पवित्र जाग्या पर्यान मुणगे मोरयेच्या सिंदूर रुखा पर्यान तीं भोंवलीं. त्या काळार त्या गांवांत खानाका लोक रावतालो. अब्रामाक दिश्टी पडून सर्वेस्परान म्हणलें, हो देस
हांव तुजे संस्थीक दितलो आनी आपणाक दिश्टी पडलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक अब्रामान एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो आनी ताची उतरां हीं. तुज्या घरान रावतात ते मनीस कितले बागी. सोगली म्हणुया. तुझ्या गोरान रावतात ते मनीस कितले बागी, कितले बागी. सगळी म्हणूया. तुझ्या गोरान रावतात ते मनीस कितले बागी, कितले बागी. सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओंत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सोगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता. जबाब. तुझ्या गोरान रावतात ते मनीस कितले बागी, कितले बागी. तुज्याच वेदीचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोटेर. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात तुजी वाखाणी करीत आसात. जबाब. तुझ्या गोरान रावतात ते मनीस कितले बागी, कितले बागी. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आशा काळजांत बाळगूनच आसात ती खरेंच बागी. चडोत चडोत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. जबाब. तुझ्या गोरान रावतात ते मनीस कितले बागी, कितले बागी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporan, soy, soy. Sorvesporan, soy, soy. Sorvesporan, soy, soy. Sorvesporan, soy, soy. काळकांतली काडून तुमकां उजवाड देसांत आतां आपली नवला किर्तूंक देवान आपोवन हाडल्यान. निवडलोली कुली राजकी याज्ञीक तुमी, संस्कारलोली पोरजा देवा पोरजा तुमी. Sorvesporan, soy, soy. Sorvesporan, soy, soy. Sorvesporan, soy, soy. Sorvesporan, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोफे आसूं, मातेवा पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुमी प्रितुमेचे मीठ
पूण मिठाची कारसाण बिगोडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जायत. तें फकत भायर उडोवचें, पांयां तोळां मस्तूचें आनी कित्याकूच उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शाल लिपोवन उरोना. पायले पोंडाक धांपून दवरूंक कोणूच पोंटी पेटयना. घरांत आसता सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळयोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरचोडून दी. जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमानी बाबा भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमी अब्रामाची गजाल आयकल्या. काय बरो तो सुस्त आपल्या घरान आसलो. देवान जायते गिरेस्तकायेन ताका बोल्लोलो. ताका उणें कशें कांयच नासलें. ही वॉज सॅटिस्फायड अँड वेल सेटल्ड. आनी अशें आसतना आयच्या पयल्या वाचपांत ताका देवाचो उलो, लीव युअर प्लेस अँड फॉलो वेर आय टेल यू. तुजी सुवात सोड आनी हांव सांगता ते वाटेन चलून वच. ती वाट चल. ताच्या काळजा मनांत जायतो घुसपा गोंदळ जालो आसतलो. तरी पूण हे पिरायेर आपणा लागीं जाता वो ना, वाटेर कितें मेळटलें, वाटेर कितलें चलूंक पडटलें, कितले त्रास पडटले, हें जोरी मनांत आयलें. तरी पूण आय सरेंडर इन टू युअर हँड्स, इन युअर हँड्स. हांव तुज्या हातान घालतां सायबा आनी वाट दोत्तां. आनी हे भाशेन देवाचेर पातयून फुडें कितें जातलें, आडकुळे मेळटले, आय डोंट नो लॉर्ड, सिन्स यू हॅव कॉल्ड मी आय स्टार्ट माय पिलग्रिमेज. म्हजी यात्रा हांव सुरू करतां. आनी भाशेन देवाचेर पातयून तो आपली यात्रा फुडें व्हरता. जो कोण देवाचेर पातयेता, फुडें फाटीं कितें जातलें देव चयतलो हे भाशेन काळजांतान बावाट दवरता. गॉड वॉक्स विथ दीस फेथफूल. देव असल्या बावार्थ्या सोबी चलता. वेदर वी आर अवेर ऑर नो, गॉड इज अकंपनींग अस. बाबा भयणीनो, असलोच एकंपनीमेंट, असलीच सांगात ह्या आमच्या अब्रामाक देवान दिलो. आनी हे भाशेन ताचे यात्रेन तो खूब खुशाल जालो. आनी देवाचो सांगात ताणें अणभवलो आनी देवाचे कृपेन तो आपलें जिवीत जियेता. आज ही यात्रा आमी चल्ल्या. आमच्या गांवांतान जायतीं जाणां आमी चलून आयल्या. थोड्या लागीं घोडे जावंक ना. हांवड येताले पूण पांये घोडे गोट ना जाले, पूण आयलीं. जायतीं जाणां तुमी आपल्या कामाचेर घोडे सांगोन हांगा थंयसर एडजस्टमेंट करून आयल्यो. कितलींच भुरगीं आहात आज. आय एम व्हेरी थँकफूल टू द चिल्ड्रन. आमचो उलो आयकलो देखून. ट्युशन्स आसता, कितें आसता, आज जायतो एडजस्टमेंट केला. हें कित्याक केलां? वाय इज दीस? ही भावार्थाची यात्रा आमी. जायतीं जाण ही यात्रा आतांच सुरू जावंक ना. थोड्यांची इगोर्जेन आमची सकाळ फुडें सुरू जाली. हें कर, तें कर, एकठांय आयलीं, तें केलें, तें केलें. ही यात्रा सुरू जाली. कित्याक केलें आमी? इट्स अगेन बिकॉज ऑफ आवर फेथ. आमच्या भावार्थाक लागून ही आमची यात्रा. आमी कोरेस्मांत गेल्या वर्साक दिसता म्हाका तें चलोन वेतात न्ही, सांकवाळ चलोन वेतात तेन्ना कोण एकाय उस्तोरे लागीं ताचे पांयांच्यान जायन आसलें. खूब खूब पेरिगाद आसलें. पूण आपल्या भुरग्याक घेवन ती चलोंक लागली. कोरमोळेतावन मांदूरसान आमचे सांकवाळ. आनी ती चलोन गेल्या उपरांत, फादर म्हजो पांव बरो जालो, म्हाका बरें दिसलें आनी आज पर्यान हांव बरी भाशेन आसा. जेन्ना आमी चलता असली वाट, देर इज लॉट ऑफ हिलींग
जायती पेकोवणी आसता. भावार्थान मात चल्ल्यार पुरो. आज आमी चल्ल्यांत ती सगळीं सारकीं हात पांयान ना. म्हजेर येयल्लो प्रेशर आनी एक 8 दिसां उपरांत हांव चलतलो वो ना तें, पूण देवानूच म्हाका हाडलो. तुमचे मदें तुमचे मदलीं जायतीं जाणां ते भाशेन चलोंक जायत वो ना जायत, लेट गॉड टेक केअर. चल या अब्राहम भाशेन म्हजी यात्रा सुरू करुया. आनी भाशेन सुरू केल्ली तुमी आज भावार्थान सुरक्षीतपणी मंदिरांत पावल्यात. मागीर देव पळयतलो. असलो भावार्थ आमी चालूच दवरुया. बागीवन फ्रांसीस शावेर ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी भावार्थाची जावंक उलो करता. आनी दुसरी बाजू काबार करता आसतना आयचें शिव वर्तमान आमकां मीठ आनी उजवाड जावंक आपयता. आयचो विशय आमकां काळजा मोनाची तयारी करून सगल्यांक सांगाता घेवन आमी आमच्या खेरीत ह्या एक्सपोजिशनाक ह्या सायबाची कूड दाखोवपाची दोबाजीक उक्तावणी आसा ताका आमी तयार जाता. आनी तेन्ना मीठ आनी उजवाड जावंक चड गरजेचें. वॉट इट मिन्स टू बी द सॉल्ट एंड लायट. मीठ ना केदें व्हडलें प्रात, यू डोंट लायक इट, रूच ना आमकां. मिठा भाशेन जावप म्हणल्यार तुजी वागणूक काळजा मनान तावन, रायट फ्रॉम युअर हार्ट. काळजा मनान बरो मनीस, आपल्या कोडण्यांनी बरो मनीस, तो मनीस एक मीठ कशें. तो मनीस आमच्या फंक्शनाक आमकां जायच. तो मनीस कितें करता तेन्ना वी वॉन्ट दॅट पर्सन, बिकॉज तो मनीस आमकां एक वेगळे भाशेची उमेद हाडटा. बिकॉज कित्याक ताचें जिवितूच ताचो स्वभाव फटकिरो न्हय, पूण एक मिठा सारको इट ब्रिंग्स टेस्ट. असलें जावंक आमकां करपा मागुया. उजवाड जावप म्हणल्यार एगेन आमच्या कोडण्यांनी इन आवर थॉट्स एंड इन आवर वर्ड्स टू बी प्युअर लायक क्रायस्ट. आमी बऱ्या मनान दुसऱ्यांक सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिता हांव तेन्ना वी बिकम लायट. आनी तेन्ना आमकां सगलीं जाय, आमकां सगल्यांक लायट जाय. ते भाशेन तो मनीस हांव आनी तूं हे भाशेन जियेता तेन्ना आमी उजवाड जाता. मागीर फ्रांसीस शावेर इन हीज ओन वे तो मीठ आनी उजवाड जालो आमकां. ताचे मजतीन आमी तशींच जावया आनी आमची भावार्थाची यात्रा चलत रावया. आमचें एक्सपोजिशन येता ते मेरेन तावन लेट अस प्रिपेर आवर सेल्स. हाव काळजा मोनाची नोसरणी करून तयार जावप. दोळे धांपया. सोकलीं उबी रावया. आमी भावार्थाची मनशां. आवर वर्क इज टू प्रे एंड गॉड्स वर्क इज टू हियर अस एंड ब्लेस अस इन आवर प्रेयर्स. आमचें काम मागपाचें, देवान आमकां जाय जाल्यार दिवपाचें. आमी सगलीं थोड्या आमच्या भावार्थ्यांच्या उतरांनी आमची मागणी देवा मुखार घालुया. कितें मागतात ताचेर आमी मन घालचें. तुम्ही ते वाटेन वचून राहा, ते वाटेन राहा. बागीवंत फ्रांसीस सेवेरा सारके बागीवंत ल्हानवीक सादे संवसाराक बुलोनांत असले हुशार आनी उमेदीन बोललेले पाद्री माद्री आमकां फावो करूंक मागुया. बागीवंत फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक दाखोवणीची तयारी चलतना सरकारान आनी हेर मुक्ती खात्यांनी
आमकां उदारपणान आपलो सहकार दिवंक मागुया. तरणाट्या फ्रांसीस शावेर परी आमचे तरणाटी ती सगळे तरेचे वायटाक फाट करून जेजू दाखयता ती बरी वाट चलोवंक आनी न्हय संवसारी दाखयता ती वाट तांचे मना उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूचेर पातयेतलो भाग्योन फ्रांसीस शावेर वादळ मोळां पार करून गोंयांत आयलो. आमच्या कुटुंबांनी कोश्टां वादळांक फुडो करूंक जेजूचें आसणें आनी सांगात आसा म्हूण ओळखून आनी ताकाच आमचो माज करूंक देवा बापाची कृपा मागुया. आमच्या गोंयच्या सायबाचे रेलिकेचे दबाजीक दाखोवणे सुमयार आमी सगळीं एक बरी आत्मीक तयारी करूंक आमचें जिवीत निटायेर हाडूंक आनी सगळ्या सांगाताक घेवन ही नोसणीची वाट आमी चलोवंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या यात्रेची मांडावळ करतल्यांक हे यात्रेक चोरून आयल्यांत आनी वांटो घेतल्यांक तशेंच उदारपणान आदार दितल्यांक देवाचो आशिर्वाद आनी उदारपण मागुया. आयज आमच्या मोदें क्रिस्ती आनी ओ क्रिस्ती बावात्यांचेर सान फ्रांसीस शावेराच्या मोजतीन देवान सुबाम आशिर्वाद घालूंक आनी आमच्या मोदें भावपणाचो संबंद गोट करूंक आनी तीर गोट जावंक बापा लागीं मागुया. हे बासिलिकेन आपली सेवा दितले फादर आपोलो, फादर पेट्रिशियो, फादर फर्मिन, फादर शॉन आनी डिकन जेसन हांचेर बापान आपलो पवित्र आत्मो ओतूंक मागुया. तुका जाय तें उगीच रावन माग. आमची हॉस्पिटलांत जायतीं जाण आसात. तांचोय उगडास करून सगळीं म्हणया जेजूच्या नांवान पवित्र देवा, ह्या आनी आमच्या दुसऱ्या गोरजांनी तुजो सुबाम आशिर्वाद आमा बावार्थ्यांचेर देवय. हे आमी खालती खायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. जाणी दाणां हाडल्यांत तांणी मुखार येवचें. फादर आनी हांव मुखार आसतलें आनी सोर शेवटी मागीर उंडो सोरो. दानाद्वारे वेळार आमी गायन करुया C38 पेज 44. C38.
बाबा भयणीनो आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागुया. आपल्या मनाक बरी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दवाक सुरस्पोर म्हणून घेवन तुझे दोळे दाम तुजो हात मुखार काड. होगीस रावन ह्या उंड्या सोऱ्यान तुका कितें घालूंक जाय ह्या केरीत दिसाक भोव पवित्र देवा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तोर प्रोत्सोन जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी साश्रांच्या देवा सोदां काल आमच्या सुमया वरवीं तुका आमी दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक बायलांक उपजोवन दवर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख केरीत भाशेन बागयोन फ्रांसीस शावेराची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी.
देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी व्हडल्यान गायता. Povit, 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 Dalbaranco, Sorveshwar tu, povit, 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 Dalbaranco, Sorveshwar tu, Surgani samsar balya, tuja vibhava. Papa, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें मारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया, सुम्या जेसू आमी ओंडो खाता आनी एकांशींतले पियेता, तितले पोटी तूं वैभवान सो आमी तुजे मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो भक्तीपणे आमी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागयोन जुसे, बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या तुजी सुताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक.
बाग्यून फ्रांसीस शावेर इतलो सक्सेसफूल देवाच्या वावरान जालो जाल्यार इट इज बिकॉज ही ट्रस्टेड इन गॉड. देवाचेर विस्वास धरून सुरू केलें. मुखार कितें जाता गॉड विल टेक केअर. असलो बाबार्थ आमकां सगल्यांक पाद्रींक आनी तुमकां देवाची बाग्यून पोरशेक बापा लागीं मागून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समखायो. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलड्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवंशान आमी ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. सगल्यांक आमकां शांतीन मोगान एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. या जेजूचेर बाग्यून फ्रांसीस शावेर पातयेलो. आब्रांव ह्या देवाचेर पातयेवन आपली यात्रा सुरू केली. बाग्यून फ्रांसीस शावेराचे कुडीची दाखोवणेक आमी काळजा मनाची नवसोरणी करूंक तयार जावंक हो जेजू आमकां उलो करता. बेश्टी भायली न्हय पूण भितरली काळजाची तयारी करूंक ह्या जेजूक हांव येता. ह्या जेजूक भावार्थान घेतात आनी हे परी आमचे ह्या व्हड दोबाजीक दाखोवणेक तयार जातात ती सगलीं सुभागी. तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सिस्टर एलायसा जेजूक आमच्या काळजान घेवंक गायन करुया. D32 पेज 64. D32. Dewa utuh
concedevol, zata sorgar santos tuzo, zata pritver concedevol, zata sorgar santos tuzo. Gorje votang pangrung nesung, borman shanti diuli petong. Gorje votang pangrung nesung, borman shanti diuli petong. लस्सो दोळे दांपिया तुझे हात पांयार दवरूंक तेर दोळे दांप. In the silence, God speaks deep within my heart. In the silence, God speaks deep within my heart. In the silence, God speaks deep within my heart. Oh Lord, I give my life to you. Jesus, let your grace flow in me.
Jesus. Let your grace flow in Jesus. Let your grace चलूंक तुवें आमकां बळ दिलें, शक्ती दिलें आब्रां सारकें. वी थँक यू लॉर्ड. जायतो एडजस्टमेंट करून हांगासर येवंक तुवें आमकां कृपा दिली. तुका आर्गां देवा. सकाळी सान ह्या दिसाची तयारी जायतीं जाणां बाबार्थी वेगवेगळे भशेन करीत आसले. उदारपण जायतें दाखयलां. थँक यू लॉर्ड. काळजान आयलेल्या जेजू, ह्या आमचे यात्रेंतल्यान आमचो भावार्थ वाडय. आमच्या काळजा मनाची नवसोदणी करून ह्या आमचे दोबाजीक दाखोवणेक असली तयारी जावंक बी विथ अस लॉर्ड. जी तेसावां घेवन ह्या मंदिरांत आज आमी भितर सरल्या यात्रेकारां कशीं, let this prayer come to you. तुजे मुखार तें पावूं आनी तुजो आशिर्वाद ह्या आमच्या गोरसांनी आमी मागता. वॉक विथ अस लॉर्ड. बी विथ अस. तुजो जियेता आनी रासवड चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रितीच्या भावार्थ्यानो, ही आयची रोमार भोगतीन जावं देवान आमकां आदार केलो म्हूण देवाक आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास पाद्री पाट्रिशियो, आपोलो, शॉन, फर्मीन आनी डिकन जेसनाक बापान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आयची रोमार बरी जावंक जायत्यांनी जबाबदारी घेतल्या. आपले गूण दिल्यात, वेळ दिलात, उदारपणान रांदून आदार केला, पयशांचो आदार केला, बसींचो खर्च केला, वस्तू करून दिल्यात. कोणाचेच नांव घेनासतना हांव वेलेन्सी डिमेलो ह्या रोमारीचे फुडारी कशें आमच्या फादराक सांगाताक घेवन सगल्यांक दिनवासता आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन आशिर्वाद मागता. आमी थोडे स्नॅक्स आनी चाव हाडल्या, विकती हाडूंक ना. आमच्या लोकांक एकठांय येवन तयार केला. तुमी मीस जातोच भायर कॉरिडोरांत येवन तातूंत वांटो घेवचो. घरा वचूंक 2 बसी आसा. हांगा पार्किंग लॉटान आसा. चाव जावन एक बस रोकडीच वेतेली. वेळ जाता तांणी त्या बसींत वेचे. बस विकासनगरांत भितर सरून पंचायती कडल्यान इगोर्जेशी वेतेली आनी जोरीबाटांतल्यान पोरयान लोकांक पावयतली. दुसरी बस तशीच वेतेली. सगल्यांक देव बरें करूं.
सांगला ते भाशेन आमच्या वेलन्सीन तुमी रावचें मिस जाले उपरांत थंयसर कॉरिडरान मातशें रावचें कितें खावचें ताणें सांगलां आमी विकतें हाडूंक ना आमच्या लोकांनी एकठांय येवन केलां तुमी सगल्यांनी रावचें कित्याक आमी भरपूर आहा कोणागेर केन्ना उणें जायना आमचे फादराचें बेसांव बी जालें म्हणटूच आमचे युथाचे भुरगे आहात ते पयले येयात बेसांव घेवंक मागीर फादर दिता तेन्ना आनी ते उपरांत मातशें फाटल्यान आमची कार आहा थंयसर वेलन्सी दाखयतले तुमकां थोड्यो वस्तू मागीर कॉरिडरांत हाडूंक आदार दिवचो आनी चाव जाली म्हणटूच पयली बास सोडपाक इन्चार्ज मानू मातशें तूं इन्चार्ज जा लोक येयलो म्हणटूच पयली बास मागीर सोड दुसरी बास मागीर आमी पळयता आतां फादर दोनी उतरां म्हणटलो आमी सदांच पयलो जागो देवाक दिता न्हय तर आमी देवाक दिनवास या कित्याक हें सगळें घडटा तें देवाकूच लागून देव आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिवन सगळ्या जाणांक जेजूशी ओडून घेता आमी तर हांगसर एकठांय आसा जाल्यार जेजूक लागून आसा जेजू आमच्या काळजांनी आसा आनी हाका लागून आमी ताचे कुडीचे सांदे कशे हांगसर सगळीं आजीर आसा आनी ही देख आनी शिकवण आमकां भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी दाखयलेली आसा आमी ताका अणभवंक ना पूण अणभवता कित्याक आमचो भावार्थ आसा आनी भावार्थान आमच्यान ताका अणभवंक जाता आनी तो आमकां लागीं आसा आमी ताका आजीर कोत्ता आमच्या भावार्थांतल्यान आनी हाका लागून आमकां सगळ्या जाणांक ती प्रेरणा मेवतात कशे भाशेन जेजूच्या एकवटान रावंक बापाक आमी बोजूंक आनी जेजूची आमी सेवा एकामेको सवें करूंक आनी ही देख तुमकां तुमच्या पादवीगरान शिकयलेली आसा म्हाका खूब आनंद वाटलो आयज कित्याक ताणें तुमकां कशे भाशेन भितरल्यान सावन आजीर जावंक तें तुमकां दाखयलां ताणें तुमकां ओगेपण कितें पळय तें दाखयलें ओगेपणांत ताणें गायन केलें पूण गायन करतना तो उगीच रावतालो आनी तेन्ना आमी ओगेपण अणभवताल्या कित्याक घोडेक तुमी तुमच्या चिंतनांनी नासलेल्यात पूण ताच्या त्या स्वरान आवाजान एक जावन ओगीच तुमी उरल्यात हे भाशेन एक कला आसा ओगेपणांत रावपाची आनी एक जी आसा ती सुस्काराक हाजीर जावं पूण हांव तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासता कित्याक तुमकां इतलो बरो पादिगार देवान फावो केला म्हणून कितलें ताणें तुमचे पासत केलेल्या आतांच म्हाका कितलें कळलेलें आसा कशे भाशेन ताचे वरवीं जेजू वावुरता भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन तोय तुमकां सगळ्या जाणांक जेजूशी ओडून घेता जेजू तुमच्याच काळजांनी आसा ताका आजीर जावन तुमचें जिवीत कशे भाशेन जिवंक जाता पळय तें तुमकां सांगलां ही नवसोडणी फकत भायली न्हय पूण भितरली म्हणून तुमकां ताणें सांगलें ताच्या प्रवचनांत आनी ताची देखीनूय तर फादर तुमकां हांव चड चड देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आमचे ऑल्टर सर्वर्स आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॉयराक आमचे मिडियाचे वावर करतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे हेर आमकां मदत करतात ती सहकार दिनात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सदांच तुमी म्हजें आयकलां आसतलें सुस्काराक हाजीर जायात सुस्काराक हाजीर जायत तर आमी आत्म्याच्या पावंड्यार आसता मनाच्या पावंड्यार आसत तर चिंतनांनीच भरलेलीं आसता वो भावनांनी ही चिंतना भावना आमकां कंट्रोल करतात पूण तांकां कशें कंट्रोल करपाचें सुस्काराक हाजीर जावशें तर तें सगळें जेजूच्या नांवान मागीर तुमच्यान भायर काडूंक जाता आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिता
भितरली पळय संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर्स जे आमचे सगळे पातकाचे घडोवन आयिल्ले आसा ते आमकां कंट्रोल करतात आनी हेंच फादरीन तुमकां दाखयलां ओगेपणांत रावलीं की ना आमच्यान थंयसर कितें भितरल्यान चलता तें दिश्टी पडोंक लागता पूण तुमी तर जेजूक तर पयलो वयलो स्थान दिना जायत जाल्यार तें तुमकां कळचें ना कित्याक ताचे सारकी आमी जावंक जाय तुमी आयकलां एक पाटी इस्तोर घडयेक एकलो राजा आसलेलो ताचो एकलोच पूत पूण ताची पाट वांकडी आसलेली आनी वांकडी आसा म्हणून सगळीं जाणां चुचुत्तालीं ताका राजान खूब जाणांची दोतोरांची मदत घेतली एकलो कोण भायलो दोतोर आयलो आनी ताका सांगलें एक ताचो पुतळो कर म्हणून आनी ताका भायर दवर गार्डनान आनी हो चेडो सदांच थंयसर वेतालो आनी थंयसर लोक चलतना आयकतालो तो लोक कितें म्हणटालो आमचो तर राजाचो चेडो ह्या पुतल्या भाशेन सारकोच सरळ जालो तर जाल्यार काय बरें जातलें आसलें म्हणटच ह्या चेड्याक त्या दोतोरान कितें सांगलेलें सद्दां त्या तुज्या पुतळ्याक तूं पळय कशे भाशेन तो स्ट्रेट आसा आनी हो लोक अशें म्हणटालो म्हणून ताका ती प्रेरणा मेळ्ळी आनी सदांच तो ताका पळोवन आपल्याच पुतळ्याक तो स्ट्रेट जावंक लागलो आनी थोड्या दिसांनी लोक अशें म्हणूंक लागलो आमचो कुंवर ते भाशेन चलता आतां स्ट्रेट जालो आसा ताका आनिकूय उर्बा आयली आनिकूय ताणें त्या पुतळ्याक पळोवन ताच्या मनांत अशें जालें की हांवूय स्ट्रेट जालो म्हणून आनी तो सारको जालो मागीर हे भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूक पळोवंक जाय आमचे भितर जेजू जियेता जितली आमी ताचे सवें रावतल्या तितली आमी ताचे सारकी अदीक आनी अदीक जावंक लागतल्या आमी आमकांच पळोवचें न्ही आमी जेजूक पळोवया ताका लागून सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून सगलो सुस्कार भायर सोडून सगळें भितर आसा तितलें आमची चिंतना आमची भावना आनी आमची ती चाल आसा ती सगळी जेजूच्या ताब्यांत करात आनी जेजूक आमी दुसऱ्या सुस्कारान घेता ताचे सारकी आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागता सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत आनी ताचे सारकी आमी अदीक हें तर तुमी रातची 5 मिनट कोंत घेवन सगळ्या मणीचेर करशात जाल्यार रातभर जेजू आमचें सगळें वावरून आमकां सरळ करतलो नीट करतलो सारको थाऱ्यार हाडटलो आमी जेजू सगळें देवाची भुरगीं जाता कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे ताचें सगळें आमचें जिवीत आसा हे भाशेन ताचे भाशेन जातले आमी तर हे मनांत दवरात आनी सायबीण माय आमचे पासत मागता तिर्स केन्ना सोडिनाका एकलो असो धांवतालो आनी धांवता आसतना एक 108 पी 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 करून आयली आनी कोण थंयसर ताका वत्ताले ते कोण तरी एकदम पेरीक आसलेलो ताणें एक नोमान मरी म्हणली कोणा पासत जो दुयेंत आसा पळय ताचे पासत आनी तो धांवतालोच थोड्या दिसांनी कोण ताका उलो मारूंक लागलो एकली म्हातारी म्हणूंक लागली बे तूं रे हांगसर या रे तूं तो वळोन पळयत जाल्यार तो तिका वळखच ना तूं रे हांगसर या रे तो गेलो आरे तुवें म्हाका बरो केली म्हण लागलो हांवें तुका बरें केली कशें ते दीस तुवें म्हजे पासत एक नोमान मरी म्हणली न्हय वय म्हण लागलो हांवें तुका पळयलो कसो तेन्नाच जेजूचो हात म्हजेर स्पर्श करून म्हाका पेकोवणी मेवली आनी तुजें रूप त्याच्या हातार आसलेलें तूंच तो हे भाशेन आमची नोमान मरी म्हणटा पळय ती इतली पावरफूल आसा आमी तर काळजांतान तर ती म्हणीत जाल्यार खरेपणी आमचें जिवीत आनी हेरांचेंय जिवीत बदलोवंक लागतलें फादरीन तुमकां सांगलां भावार्थांत आमी विस्वासान आमी करूंक जाय म्हणून जें कितें म्हण कोत्ता तितलें ते भाशेन करशात जाल्यार सगळें बरेंपण आमकां जातलें आमचें वयल्या वयर जिवीत आमी जिवंक फावना पूण भितरल्यान तें जेजू सगळें जिवंक जाय आनी आतां तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही देणी तुमी हाडल्या म्हणून तुमी जाणो जावंक जाय वर्सभर हांव तुमची देणी आमच्या गरीब भावा भयणांक दिता चडशीं भयणांच येतात हांगसर घरा बी आहात तांचे पूण तांकां सोडलेलीं आसा तांच्याच
घरच्यांनी ती येणें तेणें जंय मय भोंवतात बाबडी दोगां तेगा बरोबर रावतात भीक मागून आपलें जिवीत सादतात. हांव तुमची भीक तुमची देणी ताका दितां. म्हयन्याच्या म्हयन्याक 25 जाणां येतात आनी हे पयशे दितात तेय बी तांकांच दिता हांव. आयज काल 100 रुपया कितें कांयच न्हय, 500 रुपया पर्यंत कांयच न्हय, तर 500 रुपया हांव ताका दितां बाबड्यांक. ती खुशाल जावन वेतात. पूण हें सगलें तुमचें जें तुमी तांकां दितात ह्या देण्यांनी. देव बरें करूं तुमकां. आनी आतां आमी सगळीं जाणां भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे मागणे घेवया आनी म्हणटाना काळजान थंड म्हणत तर आमकां सगळें बरेंपण मेवतलें. आमचो घरा एक जावन बरे भाशेन जेजूची कुडीच कशी आमी जियेतले हांव आमच्या घराब्यान ती एक धाकटी इगोर्ज जावन आसा म्हणून पाप साहेबान जोआंव पॉल दुसरो ताणें सांगलेलें आमकां. तो आतां सांत जाल्लो आसा, तोय आमचे पासत मागतलो आनी आमचें कुटूंब उदीकान उदीक जेजूच्या कुडी सारकें घडोवन हाडटलो. तर आमी सगळीं उबी रावया आतां. म्हज्या उपरांत म्हणात, भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. आनी सुरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. सो फादरान तुमकां उगडास केला. एक फोटो काडूंक जाय ही फादराक सगल्यांचो. सो पयलीं ब्लेसींग दिता हांव न्ही. ओके. मागीर फोटो काडलो हिंगा कशी रावतात ती फादर सांगतलो तुमकां ओगेपण. आनी त्या उपरांत फादर थंयसर रॅलीक घेवन आसतलो आशिर्वाद दिवन. आनी त्या उपरांत मागीर तुमी कॉरिडोरांत वचूं येता आशिर्वाद घेवया तयार जावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे हे व्हड उपकार. फुडें येवचें. गायन करुया U20 पेज 240. गायन चलता म्हणटोच तुमी येयात. मागीर गायन रोखडें काबार करात आनी तुमी जॉयन. सुडसुडीत कोणाक येवंक जाय ते येवचें. Denny.
सारकें